मराठी राजभाषा आंदोलकांनी आयतारासावन परत आंदोलन चालू करपाचें थारायलां। आंदोलनाची आयतारा 5 जानेराक वास्को सड्यार जाहीर सभा जातली। दिवचले सभा जावपाची आसा। बीजेपी सरकारान मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार मराठी आंदोलन वेंचणूक लढयतले अशें आंदोलनाचो फुडारी प्रदीप घाडी आमोणकार म्हणटा। मराठी राजभाषा आंदोलन नव्या वर्सा परत चालू करपाचे मराठी राजभाषा आंदोलनान थारायला। आयतारा 5 जानेराक वास्को सड्यार जाहीर सभा जातली। मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार वेंचणूक लढयतले अशें निमंत्रक प्रदीप घाडी आमोणकार म्हणटा। पहिली आमची जाहीर सभा होणार आहे आणि सभेनंतर आम्ही रॅली काढणार आहोत। परवा रविवारी या वर्षाची सुरुवात मुरगाव मधून करणार आहोत। या तिन्ही राजकीय पक्षावरती आमचा आता आम आदमी असू दे, भाजप असू दे, काँग्रेस असू दे, कुठल्याही राजकीय पक्षावरती आमचा विश्वास नाही आहे। गरज पडली तर आम्ही स्वतः निवडणुकीत उतरू। म्हणजे मराठी राजभाषा आंदोलन निवडणुकीत उतरणार। सरकारने राजभाषा केली नाही तर। साखळेत जाल्ल्या मराठी साहित्य संमेलनात उलयतना भाजपा सरकार मराठी राजभाषा करतलेच अशी घोषणा आमदार प्रमोद सावंतान केल्ली। आता मेरशे जावपी नरेंद्र मोदीच्या सभेन आमदार प्रमोद सावंतान ही घोषणा करची अशी सुचवणी मधुसूदन देसाईन केली। तर मी प्रमोद सावंतांना आवाहन करतो की त्यांनी पर्रीकरांना आणि सगळ्या 21 आमदारांना पुढे काढून त्या मोदींच्या स्टेजवरनं लोकांना म्हणजे गोमंतकांना सांगावं की मराठी राजभाषा तेच सरकार करणार म्हणून, आणि ते कधी करणार ती वेळ काळ सांगावा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। पुलीस आपले कडेन स्टेटमेंट घेवंक येतले तेन्ना सगळे पुरावे, म्हायती आनी साक्षीदारांची नांवांय पुलिसांक दितलो अशें विष्णू म्हणटा। प्रकरणात एकाच आरोपीक अटक जाल्ली आनी तोय जामिनाचेर सुटला। आपल्याचेर हल्लो करपाचें कोणे आनी खंय कारस्थान केल्लें हेंय पुलिशेक सांगतलो अशें विष्णू म्हणटा। विष्णू हें प्रकरण घेवन राज्यपाला कडेन वतलो। बेलाचो पगड पुलिसांक रिकवर करपाक पुलीस बेल मागता। ताणी जरी काय रिकवर केलं ना तरी ऑलरेडी म्हज्या हातून 2 शस्त्रां सापडलेली आहा। ते म्हणजे मोठो फातर आनी दुसरे ते टॉमी जाणें ग्लास फोडला ती दोनूय म्हज्या गाडयांनूच आशिल्लीं। नांवां हांवें दिल्लीं आहा। ते बेल मेळून ना मेळून त्या नांवाच्या आदारान इन्व्हेस्टिगेशन करप हें पुलिसांचें काम आसा। प्राथमीक इन्व्हेस्टिगेशन जालें की पुलिसांक परते म्हज्याच कडेन येवचें पडटलें फॉर टेकिंग माय स्टेटमेंट। तेन्ना म्हजे कडेन जे जे कितें क्लू आसा आणि जे सगळे इन्फॉर्मेशन आसा दॅट आय टेल पुलीस टू पुट ऑन रेकॉर्ड। आय एम जस्ट वेटिंग फॉर दॅट बिकॉज आय हॅव नॉट बीन इंट्रोगेटेड न्ही अजून। सो ते म्हजे कडेन जेन्ना येतले तेन्ना आय विल सी दॅट आय पुट ऑन रेकॉर्ड एवरीथिंग दॅट आय हॅव। खंय खंय ते बशिल्ले, खंय कट शिजला हाची म्हायती हांवें मेळयल्ली आहा, पुलिसांनी मेळोना तरी। दॅट आय विल गिव। आय विल ऑल्सो गिव नेम्स ऑफ सम प्रोबेबल विटनेसीस टू द पुलीस। म्हणजे तें प्रकरण हांगा आसा तेन्ना खंय व्हरप हें म्हाका मान्य ना। दॅट प्रोसिजर बी फॉलोड। तो प्रोसिजर बायपास करून हांव कित्याक वचूं? देयर इज नो रिजन फॉर मी। बट आय एम रायटिंग टू गव्हर्नर अबाउट द स्टेट ऑफ अफेअर्स। अबाउट दीस केस आय एम रायटिंग। म्हाड्डोळ वाठारांतल्या लोकांक हजारांनी रुपयांची लायटीची बिलां आयिल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला। थंयच्या लोकांनी लायटीच्या खात्याच्या अधिकाऱ्याक घेराव घालून वडीर काडलो। कंप्युटराक लागून जाल्ली चूक सुदारपाचें काम म्हाड्डोळचो ज्युनियर इंजिनियरूच करतलो अशें उतर थंयच्या अधिकाऱ्यान शिष्टमंडळाक दिलें। म्हाड्डोळ वाठारांतल्या लोकांक हजारांनी रुपयांची लायटीची बिलां आयिल्ल्यान बरोच बोवाळ पडला। पंचायत वांगडी आनी हेरांनी सहाय्यक इंजिनियराक घेराव घालून वडीर काडलो। 600 जाग्यार 3000 रुपया केल्या बिल आसा हें हांव तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदतां। 32,909 रुपया बिल। ह्या जाग्यार खरें 1,175 रुपया येवपा आशिल्लें। हे जर हांगा बारीक जर पळयत जाल्यार कॅल्क्युलेशन आसा। आनी जेन्ना आतां आमी जेन्ना चौधरीक जाप विचारलो तेन्ना प्रॉब्लेम म्हणून कस्टमर लोक येता तेन्ना तांकां हांगा उत्तर कितें आसता ऑफिसान की हे पयलीं भरा 32,000 30,000 जी बिलां येता ते भरा मागीर आमी रेक्टिफाय करता। हे अशें जावचें न्ही, कारण एक सामान्य मनशाचे 30,000 20,000 भरपाची परिस्थिती आतां गांवांत लोक रावता। आतां तर लोक घरातूच आसना शेती करपा खातीर पूण बील आमकां चड आयलें म्हणटा। बिलां तयार करतना ज्यो चुको जाल्यात त्यो सुदारून दिवपाचें काम म्हाड्डोळचो ज्युनियर इंजिनियर करतलो अशें AE JS चौधरीन सांगलें।
जो है उनका करके लेंगे हम, मतलब उधर उनको मारदौल में कुछ प्रॉब्लम आया जैसे बिल का, तो मारदौल में करने का, इधर पब्लिक नहीं आने का। इसके लिए थोड़ा सा किसी सबको ठीक हो जाएगा, उधर ही जरूर बोलेंगे पाओ तो उधर बिल है तो उधर ही करेक्शन, कुछ किसी के कंज्यूमर का कुछ मिस्टेक है, कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो उधर करके दो। फोंड्याच्यान विवेक प्रभू। घेऊया एक व्यावसायिक विसर।